थंय धवो धुवर आयिल्लो आसा आनी आमकां नवीन पाप साहेब मेळ्ळो आसा. नवीन पाप साहेब मेळ्ळो आसा. लोकांची खुशी तुमी पळयात. सगळे लोकांची खुशी. आमकां नवीन पाप साहेब मेळ्ळो आसा. आतां थोड्याच वेळान आमी पळयतले की कार्डिनल डॉमिनिक मांबेर्ती येतलो आनी तो हाबेमुस पापूम म्हणून पाप साहेबचें नांव सांगतलो थंय. भाव भयणीनो आमी पळयता की गांठ तांणी मारलेली आसा. लोकांची खुशी आसा थंय. आमी पळयता धवो धुंवर आसा आनी पाप साहेब आमकां नवो पाप साहेब मेळ्ळलो आसा. थोड्याच वेळान आमी पळयतले की कार्डिनल डॉमिनिक मांबेर्ती हो येतलो आनी तो नवो पाप साहेब अनाउन्स करतलो. हाबेमस पापम तो म्हणटलो आनी मागीर पाप साहेबचे बाप्टिजमल नेम सांगतलो आनी मागीर खंयचें नांव ताणें विचून काडलां. 40 मिनटां उपरांत आमकां हो धुवर मेळ्ळो आसा आनी आमी पळयता की चवथ्या बॅलेटान तांणी विचून काडलेलो आसा. आनी अशें आमी म्हणटा की 2 दिसांनी हे कॉन्क्लेव संपला. 2 दिसांनी हे कॉन्क्लेव संपला आनी आमी पळयता की धवो धुवर हा लोकांची खुशी आसा. हाबेमुस पापम आमकां एक नवीन पाप साहेब मेळ्ळलो आसा. तर तशी आमी पळयता गांठ वाजत आसा थंय. गांठ वाजत आसा आनी लोकांक खुशी पळय. लोकांच्या तोंडार खुशी आसा. कितले लोक थंय जमलेले आसा. सगळ्यांच्या तोंडार खुशी आसा. सगळ्यांच्या तोंडार आर्गां आसा. देवाक आर्गां आसा की 2 दिसांनी कार्डिनल्सांनी एक नवीन पोप विचून काडलेलो आसा. म्हज्या भाव भयणीनो आमी पळयता की लोक म्हणटाले की घडये ह्या वर्सा नंबर जास्ती आसा म्हूण आनीक टायम लागतलो. पूण आमी पळयता की 2 दिसांनी 4 बॅलेटांनी तांणी नवो पाप साहेब विचून काडलेलो आसा. तर अशे तरेन आमी पळयता की सगळ्यांच्या तोंडार खुशी आसा. आमकां बी व्हड खुशी आसा कित्याक थोड्याच मिनटांनी आमकां नवो पाप साहेबचें नांव मेळटलें. खंयचें नांव आनी चडशें म्हत्वाचें आमकां कळटलें की कोण जावन आसा हो पाप साहेब. खंयचो कार्डिनल ह्या कार्डिनल्सांनी विचून काडला पाप साहेब जावपाक. आनी अशे तरेन आमी पळयता की धवो धुवर येत आसा भायर. ह्या चिमणी उपरांत गांठ वाजत आसा आनी लोकांच्या तोंडार खुशी पळय. आनी विवा इल पापा सगळे लोक म्हणटा. विवा इल पापा सगळ्यांच्या तोंडार हेत आसा. विवा इल पापा. धुवर येत आसा भायर आनी लोकांच्या तोंडार खुशी आनीक वाडत आसा. तर आमी पळयता विवा इल पापा सगळ्यांच्या तोंडार हेत आसा. चार बॅलेटांनी आमी पळयता 4 बॅलेटांनी ताणें विचून काडला. 4 बॅलेटांनी
ताळयो आयकता थंय लोकांची खुशी आमी आयकता. विवा इल पापा लोकांच्या तोंडार येत आसा. धुंवर भायर येत आसा. धवो धुंवर. खुबशे जाणां रावल्या हो धुंवर पळोवपाक. तशें आमी पळयता लोकांच्या तोंडार खुशी आसा. सगळीं जाणां फोन करून सांगता आमकां एक नवीन पापसाहेब मेळ्ळो आसा. हे पळयता. सुमार 6:15 वाजता लोकल टायम पापसाहेब आमकां नवीन मेळ्ळलो आसा. परत आमी पळयता वयले व्ह्यूज वॅटिकनचे सिस्टीन चॅपला वयर पळयता. जायते पाद्री जायते सेमिनारियन्स आसा. सगळीं जाणां आयिल्ल्या हांगा पळोवपाक भाग घेवपाक. बँड आयिल्ले आसता हांगा ब्रास बँड जे आमी पळयता. स्विस गार्ड्स तांच्या फाटल्यान आसा आनी आमी पळयता की अशे तरेन स्विस गार्डचे पुरसांव आमी पळयता. तांचे पुरसांव आमी पळयता. स्विस गार्ड आसा. ब्रास बँड आसा आनी पळयता लोकांच्या तोंडार खुशी. विवा इल पापा ही उतरां लोकांच्या तोंडार. सगळे क्रिस्तांवांक एक खोशेचो मोमेंट हो जावन आसा. खोशेचो वेळ. सगळीं जाणां कॅमेरा घेवन व्हिडिओ काडीत. काय बरो सीन आमी पळयता हांगा. बँड आनी स्विस गार्ड्स कशे तरेन मार्चिंग करीत मुखार सरता.
ब्रास बँड आणि वाजोवन संपलेले आसा. आता सगळ्यांची नदर आसतली बॅल्कनीचेर. ते लॅटिनचे शब्द ऐकपाक हाबेमुस पापाम. ऐतिहासिक वेळ आम्ही पळयता. विवा इल पापा सगळ्यांचे तोंडार हीच उतरां. विवा इल पापा. सगळ्यांची नजर थंयच आसतली. आता सगळ्यांचे दोळे थंय त्या बॅल्कनीचेर. आणि जसे आम्ही सांगला, समज जो ताणी विचून काडलेलो कार्डिनल तो समज विश ना जाल्यार ताका पयलीं विशून करचें पडटलें आनी मागीरूच दुसरे प्रोसिजर जातले. तर तेवूय आसा. समज तो बिशप साहेब ना जाल्यार थोडो आनीक वेळ लागतलो. लोकांची गर्दी पळयात. तरी पूण लोक येत आसा. रस्ते भरलेले आसा. आणि आमी पळयता की ऐतिहासीक वेळ सगळ्या क्रिस्तांवांक. दरेक लोक आपले देशाचे फ्लॅग घेवन आयिल्ले आसा. आणि एक बँड मार्चिंग करून येत आसा. तर आम्ही 2 बँड पळयल्या. एक ब्लू घालून आणि आता हे काळे घालून जे बँड वाजोवपी आयल्या. खरे तरेन ऐतिहासीक वेळ हो सगळ्यांक. गार्ड सल्यूट दिवन आसा. आणि सगळ्यांचे दोळे थंयच आसतले. आता सल्यूट आसा.
कोण जातलो बाप साहेब. आमी एक लिस्ट काडलेले आसले, पळोवया तांतलो आसतलो की तांतलो भायलो आसतलो. गेल्या फावटी आमी पळयता की कार्डिनल बेर्गोलियो कोणें चिंतूंक नासलें की कार्डिनल ताका विचून काडटले म्हणून, पूण तो जालो आमचो बाप साहेब फ्रांसीस. आयज पळोवया कोण जातलो आमचो नवीन बाप साहेब. बाप साहेब फ्रांसीसचे उपरांत कोण जातलो आमचो नवीन बाप साहेब. आनी एक बँड बी आसा. पळयता की 2, 3, 4, 5 काय बरें अशें पळोवपाक. सगळे लायनीन, सगळे जाणां शिस्तीन आपआपले जागे घेवन बासलिकेचे मुखार आसा. एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ग्रुप बँडाचे. दार उक्ते जाला. आता थोड्याच मिनटांनी भाऊ भयणीनो. आणि आमी पळयता की थंय कार्डिनल मांबेर्ती. आणि आता पळोवया थोड्याच वेळांनी आमी आयकुया हाबेमुस पापाम. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. हाबेमुस पापाम ही उतरां ती सगळीं जाणां आयकूंक सोदतालीं. ताळयो पळयात. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. आणि आमी पळयता की रॉबर्ट प्रेवोस्ट हो कार्डिनल हो जावन आसा पयलो अमेरिकन पोप. कार्डिनल रॉबर्ट प्रेवोस्ट. थोड्याच मिनटांनी आमी पळयतले की तो भायर येतलो. आणि खऱ्यांनीच हे जावन आसा इतिहास. आयिल्लो आसा नवीन पाप साहेब आयिल्लो आसा. पाप साहेब लिओ द 14th.
आमी पळयता की जे दुसरे कार्डिनल्स आसा ते 4 बॅल्कनीन थंय आसा, ते फ्लॅग सकयल आसा आनी पाप साहेब लिओ द 14 आनी थोड्याच वेळान तो उलयतलो, तो बेसांव आमकां सगल्यांक दितलो. आमी इटलीचे नॅशनल एंथम आयकता आतां. लोकांच्या तोंडार खुशी पळय. विवा इल पापा. सगळी लोकांच्या तोंडार ही उतरां, विवा इल पापा. आणि आता पाप साहेबचे बेसांव. La pace sia con tutti voi. देवाची शांती तुमचे सगळ्याकडे. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. पाप साहेबान सांगला शांती तुमचे सगळ्याकडे आसूं. आणि तो म्हणटा आम्ही सगळी शांतीची मनशां. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. आणि तो म्हणटा की आम्ही सगळी जाणां आसा शांतीची मनशां. Risen Christ, peace of the risen Christ. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti,
con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. आणि बापसाहेब फ्रांसिसाक त्याने देव बरें करून अशें म्हटलां. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. तशें कार्डिनलांचे बी आभारी मानता तो, ताणें ताका विचून काडला लोकांचो खरो गोळी जावपाक. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. म्हणटा एक स्पेशल सल्यूट सगळ्या रोमांच्या लोकांक. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei, nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. आणि आता आमकां बेसांव मेळटले पाप साहेबा कडल्यान. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. पाप साहेबाचे पहिले बेसांव आमी सगळ्यांनी घेतलेले आसा आणि पाप साहेबाची पहिली उतरां जावन आसली पीस अँड डायलॉग विदाउट फियर. म्हणजे भिये नासतना आमी शांती आणि डायलॉग मुखार व्हरुया. आणि ताणें म्हटलें की तो असलो अगुस्तिनियन पाद्री पूण एक क्रिस्तांव आणि एक साहेब. आणि अशें म्हटलां सगळीं जाणां आमी एकठांय चलूंक जाय. ताणें पयलीं इटालियन भाशेन सुरवात केली, मागीर थोडे स्पॅनिश तो उलयलो आनी अशे तरेन उगडास करून की जायतीं वर्सां तो एक मिशनरी आसलो पेरू ह्या देशांत. इटालियन नॅशनल एंथम आमकां